देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 22 वोड 7 ते 15. जेजून निकोदेमाक म्हटलें, तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हटलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नोकलोय. जीं कोण आत्म्यांतान जल्मल्यान ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हटलें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सच सांगतां, आमी जाणाव तें उलयतां आनी आमी देखलां ताची साक्षी दितां, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां सर्वेस्पराच्या वस्तूची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. स्वर्गीच्या वस्तूची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान ओराण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. निकोदेम एक फारिझेव, पूण हो जेजू सोशी उक्तें मोन आनी काळीज घेवन आयलो. जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक ताका अवघड जालें, तरी जेजू ताचे लागीं सरळ उलयता, कित्याक हो फारिझेव मोन लावन जेजू लागीं भासाभास करतालो. जेजून निकोदेमाक सांगलें, तुमी नव्यान जल्मूंक जाय. जेजून ताका सांगना, तुमी नव्यान जल्मल्यार बरें. नव्यान जल्मूंक तोजवीत कर ना. जेजू म्हणटा नव्यान जल्मूंक जाय. वाऱ्याचें उदाहरण दिता. हें उदाहरण दिवन जेजू ताका वारें खंय थावन येता, खंय वेता, खंयचे वाटेन येता वेता हें आमकां समजना जायत, पूण त्या वाऱ्याचो परिणाम आमकां गमता. तेच परी नव्यान जल्म कसो मेळूंक शकता हें आमकां समजना जायत, पूण ताचो परिणाम आमकां कळटा. नव्यान जल्मूंक जाता हो विचार निकोदेम जेजूक करता. ताचें काळीज ताका जेजू सोशी ओडून वता. तो आनीक समजूंक सोदता. नवो जल्म मानून घेवंक ना. जेजू निकोदेमाक उगडास करता. जुदेव लोक जेजू दिता ती साक्षी मानून घेनात आनी तुमी आपल्या स्वत मानिनात. मनशाचें स्वयं देवाची शिकवण मानून घेनासतना रावंक जेजू सांगता की तो स्वर्गार तावन आयला. ताचे विरेत कोणाच्यान स्वर्गार वचूंक जायना. नवो जल्म घेवंक, सासणीक जिवीत मेळूंक घेवंक जेजू स्वर्गार वचूंक जाय. तेन्नाच ह्या संवसारांतलें वीख पातकाचेर जोयत व्हरूंक जातलें. जो कोण ह्या पुताचें स्वत मानता ताका नवो जल्म मेळटा, सासणीक जिवीत मेळटा. निकोदेमान जेजूक व्हडलें गूट उक्तें केलें, कित्याक तो उक्त्या मनान आनी काळजान जेजूशी येता आनी तो सांगता तें आयकता देखून जेजू ताका सर्गीचे गूट उक्ते करता. ताचे भाशेन आमी जेजू सोशी बसूया. आमेन.